बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी आमी बी बरी आसात। तर आयज आसा ट्यूसडे मंगळार आयज आणि जशें की तुमकां खबरच आसा आमी कोल्हापूर आसा। तर आयज आमी कोल्हापूरच्यान भायर सरला बेळगांव वचपा खातीर। आयज आसा मंगळार सकाळची 9:30 सुमार ऑलमोस्ट जाले आणि एक 15 मिनटां पयलीं आमी रुमांतल्यान भायर सरलेली बेळगांव वचपा खातीर। तर आयज आमचो न्ही बेळगांव स्टे आसा, बेळगांव स्टे घेतली आमी कित्याक की आतां इतलें लेट जाला ऑलरेडी आणि आमी पावता म्हणल्यार 12 जातली, जेवता करता म्हणल्यार सांज जातली, मागीर रोखडेच भायर सरप जाता कित्याक काळोख जाता न्ही। आणि जी आमी जो आमी रूट धरता पळय गोंया वचपा खातीर, मोले वचपा खातीर, तो आमी फॉरेस्टांतल्यान धरता म्हणल्यार भीमगड वायल्ड लायफ जे आसा पळय थंयच्यान। आनी तो रोड जो आसा पळय तो संक बंद जाता सारको। फर्स्ट गेट जी आसा पळय न्हू ती संक सुमार बंद जाता, ताका लागून मागीर आमकां टायम मेळची ना न्ही मातशें शॉपिंग करपाक, कित्याक मागीर गडबड जातली। संक थंय पावता जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट 4:30 पावणे 5 म्हणल्यार मेन जे मार्केट आसा थंयच्यान भायर सरपाक जाय। ताका लागून आमी आयज स्टे घेवपाचो असो प्लॅन केला। पळोवया कशें कितें जाता तें मुखार। सद्याक आमी जस्ट एक 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या आणि हायवेचेर आसा। 12:30 पावणे 1 टायम दाखयता, त्याच्या मदीं आमकां ब्रेकफास्ट करपाक जाय, अजून आमी ब्रेकफास्ट बी करूना। तर पळयात आयज पिंकी जाल्या शी खात काय ताका, शी खात काय ताका उडी घातल्या। हांगसर कांय ना थंडी, शिर्डी बी कसली थंडी, दिसाचे 12-1 बी थंडी खाता, इतली थंडी आसा हांगासर कांय ना। आणि सो अजून आमी ब्रेकफास्ट करूना, ब्रेकफास्ट करपाक जाय। हांगा न्ही ह्या सायडीन 10 पयलीं बी असो बरो ब्रेकफास्ट मेळना, 9 10 जावूं जाय, 9:30 10 बी जाल्यार सगळे ऑप्शन्स मेळना, खंय चुकून आसतात ते लेट न्ही हांगासर सगळें। तर आमी 10 जावचे पयलीं रूम सोडया म्हटलं कित्याक की मागीर आमी सिटीन रूम केल्लो न्ही ताका लागून ते हे जाता मागीर सगळें कंजेस्टेड ट्रॅफिक हे ते सगळे बेजार येता, ताका लागून मातशें बेगीनच ट्रॅफिक जावचे पयलीं रोडार रूम सोडया म्हटलं आनी थंयच्यान सिटींतल्यान भायर सरया अशें म्हणून बेगीन 9:15 भायर सरलेली। तर आतां आमी हायवेचेर आसा वता बेळगांव। सो ब्रेकफास्ट करपाक रावतली पयलीं आणि ब्रेकफास्ट करपाक रावता पळय तेन्ना मेळटा तुमकां वत मारता तोंडार सामकें। सो चलो ब्रेकफास्ट करपाक रावता तर मेळया न्ही रे। आणि रोडाची हालत जी आसा पळय न्हू ती दाखयता तुमकां। ही पळयात असं रोडाची हालत। आता हो सर्वीस रोड, मेन हायवे जे आसा पळय ती सगळी अंडर कन्स्ट्रक्शन ह्या सायडीन पळय अशेंच 1 किलोमीटर हायवेन वचपाचें अशें करून आता मागीर परत 2-2.5 किलोमीटर सर्वीस रोडार, परत एक 1/2 किलोमीटर वयर मागीर 4-5 किलोमीटर सर्वीस रोडार अशेंच सगळें। सो ताका लागून चड बेजार येता न्ही रे, गाडी वयर सकल नाचोवपाची। सो सद्याक तरी आता सकाळ फुडें इतलें ट्रॅफिक ना, लॉरीज आसा फकत। सो पळोवया कशें कितल्यांक पावता ते बेळगांव आनी दाखयता तुमकां मागीर म्हाजी शॉपिंग बी आसा ती सगळी शेअर करतलें तुमच्या वांगडा। सो आफ्टर अ लॉंग ड्रायव्ह म्हणटा त्या भशेन 10:30 जावपा आयले आनी आमचो फर्स्ट ब्रेक। सो हे आसा हॉटेल गोवा वेस्ट फॅमिली रेस्टॉरंट। सो हांगा ब्रेकफास्ट करपा लागले। आय थिंक हे निप्पानी भितरच येता आसतलें कित्याक निप्पानी मार्केट तर आमी क्रॉस केलें। विचारता कोणाकय निप्पानी पडटा काय म्हणून। सो कितल्यो गाडयो ह्या सायडीन त्या सायडीन पार्किंग फूल आसा, आमी हांगासर लायल्या आनी आतां वता पळोवया टेबल बी आसतलें। सो चला रेस्टॉरंट न्ही मस्त आहा, इतली जितली आमी आयज म्हणल्यार ट्रॅव्हलिंग केला इतले वर्सां आणि तितून भितर खंयचें रेस्टॉरंट म्हाका खूब आवडलें जाल्यार हे सेकंड रेस्टॉरंटचें बरें आसा रे। याद आसा तुका आमी मे म्हयन्यांत तुळजापूरच्यान येता आसतना ते आमकां तेन्ना आमी बी दिल्ले खंय हॉटेलां, तें बी हॉटेल मस्त आशिल्लें न्ही, बारीक म्हळ्यार मस्त आशिल्लें तें न्ही गे। सो आनी हें सेकंड हॉटेल जें बरें मस्त अशें आसा। ओके बरें आसा, वारो बी थंड, टेबल इतली थंड आसा, हात दवरुपा म्हाका वयर सकयल जाता, कितें थंड आसा। टिश्यू पेपर। सो अरे म्हाका थंड लागता। मान मसाला डोसा ऑर्डर केला। मा इतले दीस ब्रेकफास्ट इडली डोसा हेच खाता। हो बी सेम हेणे बी इडली वडा
सांबार ऑर्डर केला आणि हाय एक भुर्जी, अंडा भुर्जी विथ ब्रेड ऑर्डर केला पोया. सो मातशें डिफरंट कितें आयज ट्राय करया म्हणजे आयज मंगळार बी नॉनवेज खाता आनी हांगा टेम्पल बी कांय ना न्ही आमगे विजीट करपाचें. सो ताका लागून म्हटलें मातशें डिफरंट अशें कितें खावया म्हणून. आनी येयले तेन्नाच्यान म्हागेला आनी हें गेलो दोळो न्ही असली हेंचेरूच आसा दशणीची झाडां इतली मस्त आसा जाणा. आतां ऑरेंज कलर येल्लो पिंक आनी वरायटी सगळी दशणीची झाडां आसा. सो आनी ताका बरी आळी बी काड आनी हांगसर बी माती काळी पयल्या काळे मातयेचे. मा कितें म्हणटाले जाणा इतले दीस मा म्हणटा हें करया आमी माती इली व्हरया हें. मा सांगता माती बरी सांगची. सो आतां ब्रेकफास्ट करता. कितली झाडां आसा तर झाडां थोडी जालना आनी झाडांच नाका. माझी भुर्जी आनी ब्रेड तूट पडो ऑर्डर हांवें केलें आपणाक घेऱ्या म्हणल्यार घेवना. बरी आसा इडली वडा सांबार चा पात्रावाली माग चा नाका वास बरो येता तेंगे चाये हांगसर. क्रंची आसा मरे बरो. कारण नाल्ला डोसा येवना अजून तव्यार घातलो दिसता. Your destination is on the right. तेंगे पार्किंग आसा न्ही फाटल्यान ह्या सायडीच्यान गाडी लायल्या मरे. बेळगांव पावली आमी. बेळगांव इन सेन्स आतां सद्या आमी उद्यमबाग आसा. टायम 1 जाले तर जेवपाक येयल्या. सो आमकां आमचो न्ही प्लॅन सगळो चेंज जालो. एक पयर तुमकां सांगलो पळय न्ही की आमी कोल्हापूर येयल्या पयलू तेच्या पयलीं आमचो आनी एक वेगळो प्लॅन आशिल्लो म्हणून. तो प्लॅन जर आमी सारको प्रोसीड केल्लो न्ही जाल्यार आमची सगळी धांवपळ आनी हें जायनाशिल्लें. सगळें मिसमॅच जालें. तो एक प्लॅन जो आसा तो स्कीप केला हांवें. आमचो डायरेक्ट कोल्हापूर येयली पळय तो प्लॅन स्कीप केला आनी वाट लागली. आयज मंगळारा हें बी बंद. आमी एक्चुली हांगासर फाल्यां पावपाचें आशिल्लें पळोवपाक गेल्यार आनी फाल्यां पावून आमी फाल्यां आनी ब्रेस्ताराक 2 दीस शॉपिंग करपाची आसलेली. बट अनफॉर्च्युनेटली आमी हांगासर आयली. अनफॉर्च्युनेटली अशें न्ही आमीच आयली आमचीच मिस्टेक. सो आतां न्ही हांगसर मंगळाराक मार्केट बंद. म्हाका बी पयलीं याद ना जेन्ना आमी कोल्हापूरच्यान येवपाक भायर सरली पळय तेन्ना याद जाली की मंगळाराक हांगसर मार्केट बंद म्हणून बेळगांव. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्याक पयलीं जेवपाक येयल्या पळोवया जेवपाचें कशें कितें जाता तें आनी खंय कितें ओपन आसता पळय न्हू तशी शॉपिंग करतली. आमकां एकूच कडेन न्ही बरें 2-4 कडेन अशें काम आसा वेगळे वेगळे कडेन. सो पळोवया तुमकां तर कळटलेंच फुडें कितें जाता तें. सद्याक आमी हांगसर विराटाक आयल्या जेवपाक. जेवया दाखयता तुमकां. दाखयला तुमकां हेच्या पयलीं हांवें 2-3 व्हिडिओ स्टील परत दाखयता जे कोण नवे व्हिवर्स आसा तांकां. आमच्या बेळगांव येयले की ऑल टायम फेवरेट विराट. खंयच्यान गेलो हो ह्या सायडीन काय त्या सायडीन. बॅकग्राउंडान न्ही म्युजिकाचो आवाज येता सो ताका लागून न्ही हांव हांगासर कांय चड शूट करपाना. ही पळयत माला आयज मंगळार ताका लागून हांगासर गोबी मंचुरियन हो आयला आमचो सालाड आनी हांगासर विराटान येयले की ही जायस गोली सोडा कितें म्हणटा रे हेका गुड्डी सोडा मान एक आनी हांवें घेतला हेणे घेवना. सो आनी आमी बिरयानी ऑर्डर केल्या. आनी मा वेज मालो मंगळार आयज सो ताका लागून मा वेज खाता. आमी बिरयानी ऑर्डर केल्या. मागीर येयलो की न्ही दाखयता नाल्यार फोटो काडून दाखयता. सो हांगा मोठ्यान म्युजीक चालू आसता बॅकग्राउंडान आवाज येता न्ही ताका लागून. मागीर जेवण बी जालें की मेळटा तुमकां. जेवून खावन आमी पावली मार्केटान. सो हे बेळगांवचें मार्केट सकयल जे कडेन आमी साडयो बी शॉपिंग करताले पळय न्हू थंय ते सगळे बंद आसा. म्हणल्यार आयज मंगळार न्ही थोडे बंद आसा थोडी चालू आसा म्हणून म्हटल्यार पयलीं हांगासर या अशें. सो ही मार्केट चल मगे. सो ही मार्केट्स सगळें आतां मातशें एक्सप्लोर करपा सारकें कांय ना. आमकां खबर आसता खंयच्या शॉपार कितें मेळटा कशें मेळटा तें. कित्याक आमचें रेगुलर मार्केट आहे तर हांगासर जें कितें जाय तें थोडेफार वस्तू घेता. आनी एक
मार्केट आहा जे एक्सप्लोर करपाचें नवें मार्केट आमच्या खातीर तें मागीर पळोवया कशें कितें सद्याक हांगसर पयली हांगसर शॉपिंग करता पयलें तुवें पळय ना 500 रुपया तुगे कितले हाडले 500 400 रुपया आनी तेगेल्या कितले तरी हांव 800चे एक पयलें तेणें खंयचे घेता पळोवया ना जॅकेट आणि जीन्स पळय 850 900 रुपयाच्यो पळयला सो ट्रायल 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 नाईस नाईस टी शर्ट न्ही हा जीन्साचो ट्रायल आज मंगळार असल्या कारणान मोस्टली शॉप्स जी आसा पळय ती बंद आसा सो वयल्या सायडीच्यान आसा चालू त्या सायडीन वता हे सायडीच्यान थोडी थोडी शॉप्स बंद आहा सकयली बी चालू आसा बरें आसा रे ओके सिंगल कलर आहे ना मला सिंगल कलर जास्त आवडतो ही काय आहे ना आणि ही पण ब्लू कलर तुम्ही तर मी 2 ऑप्शन्स आहा पिंक आणि ब्लू मटेरियल बरे दिसले म्हाका कलर वेगवेगळे हय पण तो म्हणपा लागलो हें म्हणून ना ना हाय तो आमकां युनिक दिसता कलर ना वयर आसा सो भायर सरली आमी घरा वचपाक एक्चुअली आमचो रावपाचो प्लॅन आशिल्लो बट आमी आतां घरा वचपाक भायर सरले सो पळोवया कशें म्हळ्यार कितल्यांक पावता ती आतां 5:30 जाता थंय आसा आनी हे आमचे शॉप युजली आमी ह्याच शॉपार घेताली आयज आमकां लेट जाता म्हणून वता सो 6:45 जाल्यार आतां घरा वचपाक भायर सरले 7:45 7:45 9 9:30 म्हणल्यार आमी घरा पावतली एक्चुअली प्लॅन आशिल्लो जशा की तुमकां हांवें सकाळी सांगलें की आमचा स्टे आसा म्हणून बेळगांव बट बिकॉज ऑफ सम रिजन्स आतां आमी वता ते मागीर रिजन घरा कडेन पावून सांगता तुमकां कित्याक लागून भायर सरली ती एक्चुअली खरेंच मन आशिल्लें रावपाचें रूम्स बी सगळे हांवें पळोवन दवरले सगळे केल्ले बट आतां वचपाक भायर सरले सो आतां हांगासर प्रॉपर लायटींग बी ना लेट जालो 6:45 म्हणल्यार आतां काळोख जाता न्ही तुमकां तर खबरच आसा सो ताका लागून मागीर घरा कडेन पावले की मेळटा तुमकां पळयात हांगासर हो कॉन्सन्ट्रेशन लेवलाचेर कित्याक की ट्रॅफिक आसा मा आनी थोडेशें सामान काय कितें घेतलां तें सामान मागीर कितें हाडलां कितें ना तें हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन दाखयतलें म्हळ्यार मुखाल्लें घरा पावलें की हांव म्हाज्या घरा गेलें की मागीर दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलां तें सो चलात तर आतां हांगच्यान भायर सरता आनी मागीर वाटेर थोड्या वेळान मेळटा मागीर तुमकां ट्रॅफिक भरपूर आसा हांगासर गाडयांचो आवाज पळयात घेता तो ट्रॅफिक पळयात कितलें तें ह्या सायडीच्यान चोल्ला घाटांतल्यान वता चोल्ला घाट वतले जाल्यार अशें वचपाचें हो हांगासर अनमोड घाट सो एकूचदां आमी चोल्ला घाटांतल्यान येयल्ली बट मोस्टली आमकां न्ही ह्या सायडीच्यान लागीं पडटा अनमोड घाटांतल्यान सो आमी अशीच ट्रॅवल करता येतना वयतना सो ट्रॅफिक आतां भरपूर डायवर्ट जालें कितलें ट्रॅफिक न्ही आनी हो रोड आतां ऑलमोस्ट गोवा पासिंग ती बट हांगासर आसतली हे पळय मार्केट लागला तेंचे इवनिंग मार्केट लागता न्ही भाजयेचें तें मार्केट लागला सगळे भाजी पालो आनीक रस्तो बरो ना अनमोड घाटा वयल्यान आतां फॉरेस्टाचो रस्तो तर बंद जालो आसतलो संक बंद तो सो आमी ह्या सायडीच्यान भायल्यान हायवेन वयतली एनएच्यान रस्तो सामको बरो ना स्टील आमी वता कित्याक आमकां यूज टू आसा रस्तो न्ही रे ओके आसा सो वतली आनी सुसेगाद वतली ट्रॅफिक बीन तितलें आसना लेट नायट अशें लॉरी बीन तशेंच आसतल्यो सो चलो सो अनमोड घाट बेळगांव हो रूट आमचो डेलीचो हो कितें म्हणटा खबर आसा बेळगांव केन्ना या म्हणल्यार कितें म्हणटा रे तूं सावड्डे वचून येयल्ल्या भशेन जाता तेका सावड्डे वचून येयल्ल्या भशेन दिसता अनमोड घाटार क्रॉस करून बेळगांव येवप म्हणल्यार यूज टू आमी येताच न्ही अशें करून तुमी खूबदां पयला आसा हाल्लीच तरी कमी केला आमी न्ही रे येवप आसते एवढे सोडपाक हे पळय आमचें सामान बीन आनी पळय मास्क पर मास्क घालता फकत मास्क घालता आनी ट्रॅफिक पळयात डायवर्ट जालें म्हणल्यार खूब आसा न्ही रे
ऍक्च्युली न्ही हांगच्यान खानापूर म्हणल्यार आतां रोड मस्त आसा. खानापूर मातसो फुडें सुद्दां आसा. मागीर फुडें रस्तो बरो ना. रामनगर बीन ते सायडीच्यान रस्तो सामको बरो ना. स्टील आमी रामनगर एक ब्रेक घेतली न्ही रे मोदी. एक आमगेलो आसताच तो असे ह्या सायडीच्यान म्हळ्यार त्या रोडान गेले की ना रामनगर एक ब्रेक आसताच आमचो सर्कलार लिंबू सोडाचो तो आसतलो. सो चला ती या मार्केट सकल. अनमोड पावली आमी. अनमोड म्हटल्यार चेकपोस्ट आसा पळय न्हू अनमोड तो. सो हांगासर मातशें रावल्या इन सेन्स मातशें रावया म्हणपा लागले. पळय म्हाक बी जाय खंय हेका न्ही पळय टोपी बी घालो. च्या एक पी कर. सो आमी हांगासर रावल्या. म्हणपा लागलो मातशें एक 5 मिनटां स्टॉप घे अशें म्हणून. सो मातशें रावल्या. हें हांगासर चॅकपोस्ट हांगासर न्ही थंय मुखार फुडें हें हांगासर न्ही हें घेतात. जर तर तुमी ह्या रोडान ट्रॅवल केलें न्ही हो जो फॉरेस्टाचो रोड आसा तो जाल्यार 20 रुपीज हांगा पे करपा पडटा. लास्ट टायम आमी येयला तेन्ना आमचे कडल्यान घेतलेले वता तेन्ना घेवन आशिल्ले आनी ह्या खेपी वता तेन्ना घेवना. म्हळ्यार आमी बेगीन सकाळी गेले न्ही तेन्ना येवना आशिल्ले आसतले ते हांगा कोण. सकाळी बेगीन गेल्ली न्ही. आतां आमी ह्या रोडान येयल्या. तर ही वॉशरूम सोदपाक गेल्या. आतां टायम जो आसा पळय न्हू तो 8:22 जाली. 9 9:30 बी म्हणल्यार पावतली आमी. कोण ना आयज चड हांगासर. जितले गाडयांक ओवरटेक करून बेल्ले सगळ्यो गाडयो गेल्या घाटार. पळोवया चड गाडी आसले न्ही खूब गाडी आसले न्ही बरें जाता. कोण ना जाल्यार बेजार येता. म्हळ्यार बेजार येता इन सेन्स काळोख बीन न्ही सगळ्याक. कोणी आसले की बरें दिसता वाटेर. हांगासर जेवपाचें बी ऑप्शन आसा. हो म्हाका म्हणटालो हांगा जेवया का म्हणून पण हांवें म्हणलें नाका हांगासर कित्याक खूब दीस जाले न्ही भायलो टेस्ट जो आसा पळय तो घेयत आसा. नाका आतां म्हणलें गोंयचो इल्लो टेस्ट घेया. जेवण जें आसा तें गोंयचें जेवया अशें म्हणून. म्हणल्यार आतां घरा कडेन कांय ना. अशें आमी केन्ना खंय गेले न्ही जाल्यार मां रांदून दवरताली किंवा मां आमच्या वांगडा गेल्यार भयण रांदून दवरताली. आतां रांदून दवरुपी कोण ना न्ही ताका लागून आयज सोमती भायरच पळोवया. मोल्यान जेवन वयतली नाल्यार पार्सल घेवन वयतली. आनी तुमी म्हणटाले हे सनग्लासीस कितें करता काय म्हण. आतां इतले काळखाचे तर सनग्लासीस न्ही उदळ शॉपिंगाक गेले तेन्ना अशें करून हांगा लावन गेल्ले पळय न्हू हांगाच आशिल्ले तशेंच घट ते आतां उदळ हाती काडून घेतले. सो पळोवया. टींग बरें घातलं पळय हेंच्यांनी. हॉटेल जॉली गोवा खंय. एक्चुअली हें आहा अनमोड कर्नाटकाक बट जॉली गोवा वेज एंड नॉन वेज. सो तुमी आतां म्हणटली आतांच तर तूं गाडयेन आशिल्लें घाटार आशिल्लें रोखडेंच कशें हांगा पावलें काय म्हणून. तर एक्चुअली जालें कितें तुमकां हांवें म्हटलेलें न्ही की आमी आतां मोल्या जेवन बिवन मागीर घरा वतली म्हणून. बट जेवपाक आमी मोल्या रावले ना. जस्ट न्ही आमी थंयच्यान जेवण जें आसा पळय तें पॅक करून घेतलें घरा गेली. आनीक रातचें ट्रॅवल करप म्हाज्या खातीर तरी खूब ऑड वता. म्हाका न्ही बेजार येता. म्हळ्यार अशें त्रास जावप बिवप तशें ना बट म्हाका न्ही रातचे लायटी ज्यो दोळ्यार मारता पळय तेजेर म्हाका खूब बेजार येता. सो आनी टायर्ड बी जाता. ते तकली बी दुखपा लागता. ताका लागून घरा कडेन पावलें. मातशें फ्रेश बी जाली जेवन बी घेतलें आनी रोखडीच न्ही आमी न्हिदली. कित्याक ऑलरेडी टायम बी खूब जालो. इतल्या दिसाचें ट्रॅवलिंग आशिल्लें आनी ट्रॅवलिंगाक त्रास जावं ना जावं खंय वयता थंय त्रास जावं ना जावं बट तुमकां तर खबरूच आसा घरा कडेन येयलें म्हणटा पुरो हें जाताच. सो तशेंच जालें घरा कडेन पावतकीर केन्ना काय न्हिदून पडल्यार पुरो जालें. बट घरा कडेन वचून आशिल्ली त्या दिसान 4 दीस सुद्दां जर रावली न्ही खंय जाल्यार इतलें टायर्ड जातलें. घरा कडेन पावलें की रोखडेंच पुरो जाता. सो तशें घरा कडेन पावतकीर रोखडीच न्हिदून पडली. आनी काल आमी घरा पावली सावड्ड्या. तर काल राती घरा पावली. आयज सकाळ फुडें उठून आयली. आयज आसा बुधवार. तर आयज आमी हांगा आयले घरा कडेन. सो मागीर म्हटलें आतां व्हिडिओ आसा बीन तो एंड करूच ना हांवें. तुमकां सांगलें न्ही मागीर घरा कडेन पावतकीर सांगता रिजन कित्याक लागून आमी स्टे घेयनासतना येयली ती अशें म्हणून बी सांगलें न्हू. तर म्हटल्यार प्रॉपरली व्हिडिओ आसा पळय तो एंड करया आनी पयलीं म्हटल्यार तुमकां रिजन जें आसा पळय तें सांगया. म्हटलें की कित्याक आमी काल बेळगांव जो आसा पळय तो स्टे घेवन आतां. एक्चुली तुमकां हांवें जशें उदळूच सांगलां म्हटल्यार काल जेन्ना आमी विराटान गेल्ली जेवपाक तेन्ना तुमकां सांगलें पळय हांवें की
आमचो प्लॅन जो आसा पळय तो सडनली चेंज जालो. आमी कोल्हापूर एक दीस पयलीं आयलो, 1-2 प्लेसीस जे आसा पळय ते स्कीप केले आनी कोल्हापूरच्यान काल आमी बेळगांव आयली. सो बेळगांव मार्केट जे आसा पळय ते मंगळाराक बंद. खबर आशिल्लें म्हाका, वेल नोन, आमी जाणा, आमी वचना मोस्टली मंगळाराक, खबर आसा आमकां. कित्याक जशें आमकां सावड्ड्या काणकोण मार्केट जशें आमच्या खातीर फॅमिलियर आसा पळय तशेंच बेळगांवचें बी मार्केट. सो खबर आशिल्लें, बट त्या मुमेंटाक याद जालें ना की अरे आमी मंगळाराक बेळगांव पावता आनी शॉप्स जे आसा पळय ती क्लोज आसतली अशें म्हणून. एक्चुअली प्रॉपर फुल मार्केट अशें क्लोज नाशिल्लें, वेडिंग सिजन्स बी आसा न्ही ताका लागून थोडे थोडे शॉप्स जे आसा पळय ते ओपन आशिल्ली. मागीर आमकां जे जाय पळय ते शॉपिंग केलें आनी तुमकां तर खबरच आसा बेळगांव हरशीं खूब रश आसता. मंगळार असले कारणान रश नाशिल्लो. तुमी व्हिडियोन बी पळयलाच म्हाज्या वाटेर बिटेर अशें मार्केटांक रस्त्यार बिस्त्यार खूब गर्दी नाशिल्ली पळय. सो आमकां जाय तितली शॉपिंग केली, जें कितें लिस्ट आउट आशिल्लें सगळें आमी घेतलें, शॉपिंग केली. आनी मागीर जसो टायम जायना हो म्हणपाक लागलो कितें आतां आनी रावून कितें करतलें आमी, जे आमकां शॉपिंग जाय आशिल्ली ती सगळी केली. आयज रातचें हांगा रावतली, फाल्यां सकाळीं उठून घरा वतली, दनपार जातली, बेश्ट भायर आनी दीस घालोवपाक ताका आमी या अशें म्हणपाक लागलें. आनी रोड बी आमचे खातीर फॅमिलियर आमकां खबर आसा न्ही, सो रोडाची बी संवय आसा अशें म्हणून टायम बी व्हडलो जावं नाशिल्लो, 5:45 सुमार जाल्ली. ताका लागून आमी न्ही मागीर भायर सरली. एक्चुअली आमचो प्लॅन आशिल्लो रावपाचो आनी आयच्या दिसाक न्ही आमी येवपाचें आशिल्लीं सांजची सुमार अशें. बट दीसभर करतली कितें, शॉपिंग तर आमची ऑलरेडी जाल्या. आनी मेन म्हटल्यार जे रेगुलर शॉपार हांव वता पळय साडयो बी घेवपाक ते बी शॉप ओपन आशिल्ले. सो हांवें म्हाजी ती बी शॉपिंग केल्ली कारणान मागीर आमी येयली भायर सरून. सो ताकाच लागून आमी एक्चुअली आयज पावपाची आशिल्ली घरा, ती कालच पावली. सो हेच म्हाका रिजन जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें आशिल्लें. आनी तुमी जर कोणी वता बेळगांव शॉपिंगाक बीन, मंगळार जो आसा पळय तो सोडून चलात. मंगळाराक मोस्टली शॉप्स बंद आसता. आतां वेडिंग सिजन म्हणून काही शॉप जे आसता पळय ती ओपन आसता, बट मोस्टली त्यांचा विकली ऑफ जो आसता पळय तो मंगळाराक. सो तुमी वतले जाल्यार हें लक्षात दवरात आनी चलात. सो चलात, आयज तर आमी घरा कडेन पावली. हेज्या मुखार तुमकां म्हाजे रुटीन व्हिडियोज जे आसा पळय ते पळोवपाक मेळटले. त्याच्या पयलीं हो व्हिडिओ एंड करता हांगासरच आनी मेळटा तुमकां फाल्यां म्हाजे रुटीनचे व्हिडियोज एंड ऑल सगळे घेवन. चलात मेळ्या फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आयज जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.